नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया 4 वरांच्यो खबरो. प्रधानमंत्र्यांच्या ब्रिटन आणि मालदीव्स यात्रे संबंधान आयज पत्रकार परिशदेचें आयोजन केल्लें. प्रधानमंत्र्यांच्या ह्या दौऱ्याक लागून द्विपक्षीय संबंध घटमूट जातले. प्रधानमंत्री मोदी हांचो ब्रिटनाचो हो चवथो दौरो आसा. भारत ब्रिटन द्विपक्षीय व्यापार भलायकी क्षेत्रा संबंधीत तशेंच हेर कांय म्हत्वाच्या मुद्द्यांचेर लेगीत ह्या बसकेंत निर्णय जातले. 25 ते 26 जुलय मेरेन प्रधानमंत्री मालदीवचे राजकीय दौरो करतले. मालदीवचो राष्ट्रपती डॉ. मोहम्मद मुइझू हांणी प्रधानमंत्र्यांक हे खातीर खासा आमंत्रण दिलां. विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री हांणी ह्या पत्रकार परिशदेंत संबोधीत केलें. Prime Minister will be embarking on an official visit to the United Kingdom tomorrow, the 23rd of July, for discussions during the visit with the Right Honourable Sir Keir Starmer, the Prime Minister of the United Kingdom. And during the visit, he will also call on His Majesty King Charles III. There is also during the visit interaction that is planned with business leaders both from India and the United Kingdom. This will be Prime Minister's 4th visit to the United Kingdom since assuming office. He has visited previously in 2015 and 2018, and he was there in 2021 for the COP26 summit in Glasgow. Within the last year itself, Prime Minister Modi and Prime Minister Starmer have already met twice. विरोधकांच्या बोळाक लागून आयज दोनूय सभाघराचें कामकाज पुराय दिसा खातीर स्थगीत जालें. ऑपरेशन सिंदूर आनी बिहारात चालू आशिल्ल्या स्पेशल इंटेन्सिव्ह रिव्हिजन उपक्रम आनी हेर कांय विशयाचेर चर्चा करपाची मागणी विरोधकांनी केली. लोकसभेत सुरवातीक कारवाय स्थगिती जावन 2 वरांचेर परत सभाघरांत चर्चा चालू जाली तेन्ना विरोधकांनी घोशणा दीत आपल्यो मागण्यो मान्य जावच्यो हे खातीर दबाव हाडलो. ह्या वेळार सभाघराचें काम चालू करपाक दिवचें आनी सगळ्यांनी आपल्या जाग्यार बसचें अशी विनंती पिठासीन अधिकाऱ्यांनी केली, पण विरोधकांनी कामकाजात आडमेळी हाडल्यो आनी दोनूय सभाघराचें कामकाज पुराय दिसा खातीर स्थगीत केलें. इतले मजगतीं आयज सभाघरांत पिठासीन अधिकारी घनश्याम तिवारी हांणी घर मंत्रालयाच्या अधिसुचोवणे प्रमाण सभाघरांत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांच्या राजिनाम्या विशीं म्हायती दिली. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड हांणी काल सांजे उसरा भलायकेचें कारण मुखार दवरून आपल्या पदाचो राजिनामो दिलो. has conveyed the resignation of Vice President of India, Sri Jagdeep Dhankad, under Article 67A of the Constitution with immediate effect. म्हादय उदका संदर्भात गोंय सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेला. न्यायालयात गरजेचे सगळे दस्तावेज सादर केल्यात. तशेंच कांय दिसा पयलीं ह्या विशयाचेर केंद्रीय मंत्र्यांची लेगीत भेट घेवन सरकाराची भूमिका स्पश्ट केल्या. आपले सरकार म्हादय विशयाचेर गंभीर आसा अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी आयज विधानसभेत दिली. पर्तरीचे आमदार आलेक्स लॉरेन्स हांणी उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हांकां प्रश्न विचारिल्लो तेन्ना मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी जाप दिली. मात विरोधी फुडारी आनी सत्ताधारी वांगड्यांनी उपप्रश्न उपस्थित केल्ले तेन्ना मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी हस्तक्षेप करून ह्या विशयाची माहिती दिली. ह्या विशयावेल्यान सभाघरांत कांय काळ विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ घालून सभापतींच्या आसना लागीं वचून लेगीत घोशणाय दिल्यो. कर्नाटक आपल्या ज्युरिडिक्शनान वेगवेगळ्यो अश्यो एक्टिविटी आता न्ही खूप पयलीं पासून करीत आसा. सरकार कोणायचे जरी असले जाल्यार रिगार्डिंग द म्हादई वॉटराच्या बाबतीत दे आर डुईंग दीस टायप ऑफ एक्टिविटीज. स्पीकर सर, आमी डायरेक्टली तांच्या ज्युरिडिक्शनान वचून तेंच्यो एक्टिविटी बंद करूंक शकना, बट तांकां जे मिनिस्ट्री ऑफ द फॉरेस्ट एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट हांचे परमिशन तांकां कशेंच मेळचें न्ही. मेळनासतना काम कशें करता ते तेच तर सांगता हांव. तांकां परमिशन अजून कशेंच मेळोंक ना, खंयचेच मेळोंक ना. हांव रिसेंटली फाटल्या 8 ते 10 दिसां पयलीं दिल्ली गेल्लो तेन्ना मुद्दामून पर्सनली तुम्ही वेगळ्या विशया खातीर आशिल्ले, तुमच्या काणकोणांतल्या एका विशया खातीर आशिल्ले तेन्ना तुमकांय खबर आसा हांवें पर्सनली तेज्या खातीर तेजे कडेन विशय केला की कोणाकडे विषय दिला. मिनिस्टर ऑफ द एनवायरमेंट अँड फॉरेस्ट गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया. बट डू यू हॅव अ रिटन रिप्लाय फ्रॉम देम समथिंग? व्हाय डोंट यू राईट टू देम? उलोवन कितें जाता? राईट टू देम. स्पीकर सर, टायम टू टायम इन रायटिंगानूय दिला. रायबंदर ते सोडण ह्या मार्गावेल्या रोरो फेरी सेवेक बरो प्रतिसाद मेळटा. ह्या मार्गान वचपी वाहनांचो आंकडो वाडिल्ल्यान
चार चाकी वाहनांक 30 रुपये तिकेट दर दवरचो पडला अशी माहिती न्हंय येरादारी मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी विधानसभेत दिली. प्रवाशांनी म्हयन्याळो पास काडचो अशी सुचोवणी तांणी केली. ही फेरी सेवा खाजगी कंपनी चलयता आनी सरकाराक बरी येणावळ मेळटा, पण कांय हितशत्रू चुकीची माहिती सोशल मिडिया वरवीं पातळयतात तें सारकें न्हय अशें स्पश्टीकरण मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी आयज विधानसभेत दिलां. आमदार विरेश बोरकर हांणी लक्षवेधी सुचोवणे वेळार ह्या विशयाचेर सरकाराचें लक्ष वेधिल्लें. ताका मंत्री जाप दिताले. आयजूच एक हे जाला इन्सिडेंट जाला की रोरो फेरीचो जो रोप आसा आमी आतां न्यूजार पळयलो तो रोप तुटोन पडला. आतां नवीन रोरो फेरी असो रोप तुटोन पडो हांव नको कितें चल्ला तें. आतां 2 रोरो फेरीज घातिल्ले आसात एंड देर वेर 6 कन्वेन्शनल ट्रेडिशनल फेरीज ऑपरेटिंग ऑन दॅट रूट. आयज जर पळयलें जर जायत जाल्यार आमचे थंय जे कम्युटर्स आसात ते 30% वाडलेले आसात. एक म्हणजेच पयलीं हार्डली 1 or 2% महिला येताल्यो व्हेकल 4 व्हिलर्स घेवन. आयज थंय ते गुणावपाचे. पयलीं कोणी रिस्क घेना आशिल्ले की रिवर्सान काडचे पडटाल्यो, थंय खड्डो जातालो. आयज स्मूथ हे जाल्ले कारणान 4 व्हिलर 30% वाडल्यात, 2 व्हिलर 40% वाडल्यात, पॅसेंजर्स वाडल्यात. तूं सांगता ते बरोबर आसा की थंय पीक आवर्स जेन्ना सकाळ फुडें 7:30 ते 10:30 पर्यंत पीक आवर्साचेर जे त्रास जाता. आमी थंय एडिशनल फेरीज परत एक फावटी रोपीन केल्ले आसा, आनीक जाय जाल्यार आनीक करतले. एवरीथिंग इज मुव्हिंग स्मूथली. व्हिडिओ काडटा तुमचे डायनिंग टेबल घेवन परत आपल्या ते उबी रावतले जाल्यार पळयात. म्हणजे मुद्दाम जावन खंयची नवी फेरी जी हाडटा पळय न्ही ती कशी वायट, कारण असेंब्ली चल्लेली आसा. असेंब्ली भितर कितें तरी सरकाराचो नवो इनिशिएटीव आसा ते कशें फेल्युअर जावप हे आमकां दाखोवन दिवपाचो हो प्रयत्न आसा. LM एक्झाम्स डिजिटल पायलटाच्या मजतीन गोंयांत कागदाशिवाय परीक्षा बरोवपाचो नवो इतिहास रचतना भारताच्या शिक्षण आनी पर्यावरण वाठारांत एक ऐतिहासीक पावल दवरलां. डॉ. KB हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालय आनी लिटल मोर इनोव्हेशन लॅब हांच्या जोडपालवान LM एक्झाम्स प्लॅटफॉर्मा वरवीं देशांतल्यो पयल्यो पुराय कागदाशिवाय शालेय परीक्षा अधिकृतपणान सुरू केल्यात. 21 ते 26 जुलय 11वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांनी LM ही परीक्षा सुरक्षीत ऑफलायन प्लॅटफॉर्मा वरवीं डिजिटल उपकरणां वापरून दिल्यो. वट्ट 347 विद्यार्थ्यांनी 2 सत्रांनी ह्या परीक्षेक पुराय डिजिटल आनी नियंत्रीत पद्दतीन परीक्षेंत वांटो घेतलो. ही परीक्षा फकत ज्ञान व्यापन करपा खातीर न्हय तर परीक्षेचें स्वरूप, आपल्यो संवयी आनी आपलें पर्यावरण हाचो नव्यान विचार करपाची एक संद आसा अशें डॉ. KB हेडगेवार उच्च माध्यमीक विद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. दीपक आमोणकर हांणी सांगलें. Cell phone, my students know about it. I don't ask them to use this cell phone. Even we have told the parents so not to give cell phone to our students, because there are good things but there are more bad things which comes up. So I was reluctant, but when I heard about this tab, exam tab, students will be able to answer only exam, nothing else will be done. It is not directly connected to internet. So then I started listening carefully about this, and when I saw this, when I took the tab in my hand and I practiced writing using some tools, then I found it very it is magical. हो उपक्रम शैक्षणिक सुदारणा, पर्यावरणीय जबाबदारी हाचो उत्कृश्ट संगम आसा आनी ताची गोंयांत अंमलबजावणी जावप हें पुराय देशा खातीर प्रेरणादायी थारतलें अशी आस्त गोवा एज्युकेशन डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचे अध्यक्ष गोविंद पर्वतकर हांणी उक्तायलें. Invented for good, and that's why I congratulate you to accept this device, accept this concept to write digitally, and Desai sir has told that how much environment we save. How many years you take to grow the tree? Within half an hour you can cut the tree. And today we are required to save the environment internationally and globally we require. So once again I congratulate you. I'm proud to be here with this function. Thank you for calling me for this function. As Desai sir has said, I would definitely talk to Honorable PM, and my office we have already started digitalizing everything, accounts and applying
By the way, you are in the 11th standard. After one more year, you will go for the higher studies. So my corporation gives you loan. No student in India, in Goa, would refrain from education. इतल्यान हे खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया सांजे 6:30 वरांच्या खबरापत्रांत. नमस्कार.